नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. फाटल्या 3 वर्सांतल्या सरकारी खर्चाची हाऊस कमिटी वरवीं जावची चवकशी, विरोधकांची विधानसभेत मागणी. कर्नाटकाक कशेंच करूंक दिवचे नात. म्हादय विशींच्या डीपीआराची अंमलबजावणी कर्नाटकाक कसोच मेळचो ना. रान खात्याचो परवानो एडव्होकेट जनरलान उक्तायलो विश्वास. म्हादयच्या विशयाचेर लोकांच्या सुचोवण्याचो मान राखलो जाल्यार सरकाराक दितले तेंको, सांगता आरजीपीचो मुखेली मनोज परब. फांस लावन जनावरां मारप्यांचेर करतले खर कारवाय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन. कोळसोच न्हय तर रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचोय मुद्दो विधानसभेत मांड. साश्टी ट्रक धनी संघटनेचे दाजीक आव्हान. आनी उदकाचो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार हाडटले मोर्चा, सांगेच्या बोडीमळ वाठारांतल्या लोकांची शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारात. लोकांचे पयशे खर्च करून सरकार इव्हेंट करता, पूण सरकाराक येवजणेच्या लाभार्थ्यांचे पयशे मात फारीक करपाक जायना असो आरोप विजय सरदेसायान केला. सरकाराच्या कामगिरीच्या जायरातीन सरकार पक्षाची जायरात कशी करता असोय प्रश्न करीत विजय सरदेसायान फोग काडलो. फाटल्या 3 वर्सांचा खर्चाचो नियाळ दिवपी हाऊस कमिटी नेमची अशी मागणी विजय सरदेसायान केली. सगळे जे व्हडले व्हडले पयशे मोडल्या हे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल, म्हणजे कडेन एक लिस्ट आहा फूल, सगळी पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिला. म्हणल्यार कितें, मुखेलमंत्री आपली 2 वर्सां कंप्लीट करता म्हणून 58 lakhs एक मोडटा. ताका खबर नाशिल्लें तो 2 वर्सां कंप्लीट जातलो म्हणून, काय मदींच काडपाचें आशिल्लें ताका. 60 वर्सां लिबरेशनाची जातली म्हणून इनॉग्रल फंक्शन कितले 6.5 कोटी 5.8 कोटी मोडटा. खबर नाशिल्लें तुमकां तें जातलें म्हणून. वाय पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल? पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल म्हळ्यार कितें, फंक्शन जावप. एक मिनिट मुखेलमंत्री, म्हजो क्वेश्चन पॉइंटेड आहा. फंक्शन जावन मागीर तुमी कॅबिनेटान हाडटात आनी पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिता. तुमचे ओन स्वेरिंग इन सेरेमनीक एक एक्टिविस्टान केस घाली, विजिलन्स इन्क्वायरी जाली. तुम्ही गेले आनी तुमी सांगले इरेग्युलरिटीज आसा बट दे आर वेव्ड ऑफ. कितें स्पीकर सर, दिस इज पब्लीक मनी, दिस कांट बी वेस्टेड लायक दीस. आनी हो सरकार इव्हेंट मॅनेज्ड सरकार, इव्हेंट करता, इव्हेंट मॅनेजर तुमकां मॅनेज करता आनी इव्हेंट मॅनेज सरकार जाला. हांगा 2 उत्तरां तुमी डायरेक्ट दिल्या की बीजेपी सरकाराचो अचिव्हमेंट, हाजे खातीर तुवें टेंडर दिला. बीजेपी, नॉट गोवा गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, म्हजो डिमांड आहा की हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन घे, नाजाल्यार हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. कित्याक शेकड्यांनी कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून सरकार काबार करता. मेन स्टेक होल्डरांचे पयशे दिना. ताणेंच आतां म्हणिल्लें आहा की लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधाराचे पयशे पावूंक ना, शेतकारांचे पयशे पावूंक ना, आनी तुमी इव्हेंट करता. आतां स्पीकर सर, म्हादयच्या नांवान एक इव्हेंटर करता, ओके म्हणटा तो, इव्हेंट करुया अवेरनेसा खातीर, इव्हेंट करुया म्हणटा तो. म्हजो डिमांड आसा की हाऊस कमिटी तूं अपॉइंट कर. तूं जर क्लीन आहा, हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. स्पीकर सर, हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन तूं दिवंक शकना, कित्याक तुवें सेशन येदेशें केलां, तातूंत आनी टायम ना. आमी मागतात हाऊस कमिटी अपॉइंट कर. इफ गव्हर्मेंट इज क्लियर, अपॉइंट द हाऊस कमिटी, अदरवायज यू आर अ इव्हेंट मॅनेज सरकार. म्हादय विशीं आमचो स्टँड क्लियर आसा. खंयच्याय परिस्थितीत कर्नाटकाक डीपीआर फुडें व्हरपाक दिवचे ना अशें ठाम मत एडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान मांडलें. ह्या डीपीआराक जो फॉरेस्ट क्लियरन्स जाय तो आजून मेरेन कर्नाटका कडेन ना. तो कर्नाटकाक मेळचो न्हय म्हणून गोंय सरकारान 13 जानेवारीक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक अर्ज केला, अशी माहिती जनरल देविदास पांगमान दिल्या. Our stand is concerned, we have made it very clear. We will at any point not allow this DPR to go ahead, although it is approved. Okay. We will try our best at the central government level as well as in the Supreme Court. And come what may, we will try to stop this. Karnataka je try karta is not environment clearance, it is called as forest clearance. Okay.
we have already written to the Ministry of Environment and Forest that no permission under the forest clearance under the Forest Act should be given for two reasons. That this is a wildlife sanctuary. Secondly, in terms of the order of Mahadev Bachao Andolan, there is a complete embargo. Karnataka has made a statement before the Supreme Court saying that they will not go ahead with the project at Kalsa and Bajpara. These two things are brought to their notice by a special letter that has gone on Friday by the Secretary Water Resources Department. According to me, it depends on the Supreme Court, but at least in next 15 days time it will be listed. अधिवेशनात सरकारान म्हादय बाबतीत जर सकारात्मक भूमिका घेतली जाल्यार आमी सरकाराक तेंको दितले अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान सांगला. विर्डीत जाल्ल्या सेव म्हादय सभेचेर बहिष्कार जाल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान सभेच्या दुसऱ्याच दिसा मुखेलमंत्र्याची भेट घेवन म्हादय विशींचो तांचो जाहीरनामो मुखेलमंत्र्याक दिलो आनी त्या जाहीरनाम्यात सरकाराचो तेंको मागलो. म्हादय विशींची पयलीं सावनूच विरोधकां सयत वचनासतना आरजी वेगळी राविल्ल्यान आरजी म्हादय विशींच्या एकजुटीत फूट घालपाचें काम करीत आसा असो आरोप सध्या तांचेर जायत आसा. आमचो जो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट जो आमी चालू केला तो जो मॅनिफेस्टो केला तो आज आमी 39 जे आमचे आमदार आसा तांकां सगळ्यांक दितले. ऑलरेडी स्पीकर सराक दिल्लो आसा. आतां आमी सीएम सराक दिवपाक जाय. हो मॅनिफेस्टो तेणी सपोर्ट करपाक जाय. हो कॉज तेणी सपोर्ट करपाक जाय आनी विजन तेणी सपोर्ट करपाक जाय. म्हादयक लागून सपोर्ट करपाक सीएमाक सपोर्ट करपाक एसेंब्लीन सपोर्ट करपाक आमचो आमदार आसा आनी 100% जेन्ना म्हादयचो विशय येतलो तेन्ना आमचो आमदार उलयतलो आनी म्हादय सायडीनूच उलयतलो. गव्हर्मेंटाक सपोर्ट म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचे कितें स्टेप्स आहा ते पळोवपाक जाय. ताका लागून जे डिस्कशन जातले 2 दिसांनी तेचेर सगळें अवलंबून आहा की सरकार कितें स्टेप घेता ते. सरकार जर पॉझिटिव्ह स्टेप घेता, सरकार जर लोकांनी दिल्ले सुचोवण्यो जर आयकता जाल्यार सपोर्ट करपाक कोणाकूच प्रॉब्लेम. दाबे पेडी केपें हांगाच्या रानांत रानडुकरांचो शिकार करपा खातीर लायिल्ल्या तारेच्या फांसात आडकून बिबटो ठार जावपाची घडणूक मुखार आयली आनी ताचे दांत आनी नाखटां गायब जाल्ल्या कारणात खवदळ पडलो. ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर कारवाय जावची अशी मागणी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केली. तशेंच रान खात्याक खाला ह्या प्रकरणाची खर कारवाय जातली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. Fear and anxiety in the minds of Goan on the recent killing of leopard in Goa. Minister for Forest is sought in this shocking incident of trapping, killing and then removing teeth and nails of leopard at Dabar Padi in Kepe. As per the news published in Daily Gomantak today, January 17, refer to the newspaper clip attached. As we suspect that the nutritious interstate mafia and poachers involved in selling these animal parts in foreign customers is active in Goa. What Forest Minister is doing to do. Speaker sir, one more thing. आमचे थंय कोले आयज बायन पडटा सानंद्री कॉन्स्टिट्युन्सीन, सो तेजेरूय लक्ष घेवचें. आनी दुसरें म्हणजे 70रीनूय सेम इन्सिडंट जाल्ले, चार अशेंच लेपडांक मारून उडयल्ले. सो एश्युरन्स दिवंक जाय मिनिस्टरान की हे इन्सिडंट्स परत घडपाक जायना म्हणून. स्पीकर सर, तेजो कन्सर्न बरोबर आसा स्पीकर सर. आमकां जे कोण म्हणजे फासाक लावन जनावरां मारपाचो जो प्रकार आसा, म्हणजे डुकर मारपा खातीर जे फास लायतात तितूर हे बिबटे किंवा बाकीचे येवन फसतात. आनी ताका लागून त्यांनी दुसरो कन्सर्न जो व्यक्त केलो की तेंची नाक म्हणजे तेंची कातडी हे काडून जे विकपाचो तो म्हणटा. सर, हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता की तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली अशा पद्दतीन जर कोण वावुरता आसत आनी गांवांनी सुद्दां जर अशा पद्दतीचे फास घालून जर मारपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार ते बंद करचे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिवन एक्शन घेवपाक लायता. वास्को वाठारांतल्या कोळशाच्या ओव्हरलोडेड ट्रकांचो विशय विधानसभा अधिवेशनात मांडच्या पयलीं डबल ट्रॅकिंगाचो विशय अधिवेशनात मांडचो अशें साश्टी ट्रक ओनर असोसिएशनाचो अध्यक्ष फ्रँकी गोम्स सांगता. ओव्हरलोड करून आमी कोळशाचे ट्रक भरिनात. पुराय तरेन जतनाय घेवन आमी फकत 12 टन ट्रकात कोळसो भरतात अशें गोम्साचें म्हणणें. सोमारा आमदार दाजी साळकरान वास्को वाठारांत जावपी कोळशाची ओव्हरलोडेड येरादारी विशीं विधानसभेत विशय मांडलो अशें सांगल्या उपरांत गोम्सान ताका जाप दिली. शिल्ली पूण 2-3 दीस सीएम बिजी उलयतां मेवना. आज असेंब्लीन मेळटलो तेन्ना ती मिटींग ठरोवन म्हणजे ह्या वीक नाल्यार मॅक्सिमम मंडे ट्युजडे पर्यंत रोड कनेक्टिविटीची हे जातली. पूण इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन डेफिनेटली एक्शन जातलें. 100% बंद जातलें. आमी खंयचीय गोश्ट इलिगल आसा ते वास्कोन घेवन घेवचे ना. कित्याक हे सगळे ट्रक वास्कोनसूनच वतात वयल्यान गांधीनगराकसून आनी तेवटेन रहदारी खूब आसता. सो स्पिलेज जावपाक जायना जाल्यार ती कवरींग सारकें आसपाक जाय. ओवरलोडींग जावपाक जायना. कित्याक ओवरलोडींग जातकूच खुबश्यो हातूंत गोश्टी निर्माण जाता. ओवर स्पीड खूब जाता. सो फाल्यां नाल्यार परवा हें कॉलिंग अटेन्शन हातून येतलें आनी बाकीच्यो इलिगेलिटी थोड्यो वास्कोन चल्ल्या ताजेरूय आमी घालतले. आमदार स्टेटमेंट केलो आमी कोळशा गाडयो ओवरलोड जाताय पूण त्यो गाडयो ओवरलोड आसनाय. आमकां
आमी कॅपॅसिटी गाडयांची वाडलो आहा जेन्ना तेमी ग्रॅज्युएटाची कॉपी हें केल्ली ग्रॅज्युएट कॉपी काडली आनी जेन्ना तेमी आमकां 19.19 टन तुमकां कॅपॅसिटी दिली गाडयेची तितले आमी 12.5 टन माल भरताय आनी आमी लिगलायज आहे इलिगल कांय ना तितून बट हांव कितें म्हणटा तूं बेश्टो व्हड करूं नाका ओल्ड लोड तूं पयलीं चोय ITO इन्क्वायर कर बाबा तो लोड कितून कॅपॅसिटी कितून दिली पळय चोय आनी मागीर तेजे कॉलेज एटेंशन गेल्यार म्हाका प्रॉब्लेम काय ना हांव कितें म्हणटा वास्को कित्याक सगळ्याक चलता ओवरलोड कोण 12.5 तुका कॅपॅसिटी आहे गाडयेची 12.5 वयर जाल्यार तूं ताळो मारपाक शकताय हांव कितें म्हणटा तूं आयज कॉलेज एटेंशन घात तें तूं आयज डबल ट्रॅक्स करता कोणा पास करता फोडसो हाडपाक करता तेंय डबल हें कर कॉलेज एटेंशन घाल आनी बंद कर आनी इन केस तर MPD तर बंद पडत न्ही जाल्यार गोंयकार आमगेले 90% गोंयकार काम करताय तुक तर बंद करपा जाय टोटल MPD बंद कर कांय नाका MPD टोटल साफ कर हर घर नल हर घर जल ही सरकाराची आश्वासनां पोकी आशिल्ल्याचें दिसून येता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अशें सांगतात की गोंयच्या लोकांक 24 वरां उदक मेळटा पूण सांगे मतदारसंघातल्या भाटी पंचायतींतल्या विलियन कुमारी बोमडीमळ ह्या वाठारांत लोक फाटल्या 8 दिसां सावन उदका खातीर वळवळे काडटात फाटले 8 दीस उदक येवंक ना म्हणून तिडकल्ल्या गांवांतल्या लोकांनी मंगळारा सांगेच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयांत मोर्चा व्हेलो उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो हे खातीर सहाय्यक अभियंत्या कडेन निवेदन पत्र सादर केलें नळाक फक्त अर्दे वर उदक येता पूण तेय खदूळ टँकरान उदकाची सारकी पुरवण जायना देखून फुडल्या 24 वरां भितर उदकाची पुरवण जायना जाल्यार आनीक व्हडलो मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिली रिस्पॉन्सिबल PWD डिपार्टमेंट आसतलो पण 24 आवर दिला आमी तुमकां आनी तुमी आतां तें आमकां रिटर्न दिया जें कितें सांगता पळय रिटर्न दिया आमकां आनी हो मोर्चा न्हू हें फक्त आमी मेमोरी आमकां उदक ना आतां कितें जाता तें उदक सोडटा म्हणटा पूण आमगेली जी वयर घरां आसा तांकां उदक मेळना थोड्यांगेर गोरवां आसा तेणी कितें करपाचें हाल काडपाचें टँकर धाडटा ना अशी ना पूण कितें टँकर भितर घरांनी वचना जाणटी बीन मनशां आसा ती कशी रस्त्यार साकून कशी म्हणून उदक व्हरतली हेजी लागून लोकांचे हाल जाल्ले आसा तेजे लागून आमी आतां हांगा येयल्ली ऑफिसराक मेळपाक तेणी सांगलां की आपूण करतलो पूण केन्ना करतलो कितें तें आमी कांय गॅरंटी दिवपाक शकना जेन्ना काम चालू जातलें तेन्नाच दिसतलें की आमकां कितें केन्ना तरी उदक मेळटलें अशें म्हणून आतां आमी ओन्ली इन्फॉर्म करपा येयल्ली लेटर दिवपा येयल्ली सपोज हें काम जालें ना जाल्यार आमी सगळे लोक गांवचो मेळून मोर्चा काडपाक फाटीं रावपाची ना पूण आयज तब्बल 8 दीस जाले की उदक जें आसा तें शॉर्टेज आसा टँकर जे आसा ते टँकरीन उदक पावप जाता पूण ते टँकरीन जर रस्तो जर दारां आसा जाल्यार ती टँकर पावतली जर रस्तो जर मातसो पयस आसा जाल्यार ते जाणटे मनीस आसा आनी जाणटे मनीस आसा ती कशी उदक व्हरतली म्हणजे सरकार दोळे धांपून न्हिदलेलो आसा अशें दिसता हर घर हर जल अशी तेजी योजना आसा तर हांव ती म्हणटा ती असफल जाल्ली आसा कारण कित्याक आमी सांग्यार रावपी आसा सालावली डॅमाचें उदक पूर्णपणे आमी दिता आनी आमकां तें उदक जें आसा तें मेळना म्हणजे हेजी मोठी खंत जाता आनी दूख दिसता की सरकारान आतां हो आमचो अंत पळोवप ना ही आमी मोर्चा न्हू हो फक्त आमी एक ट्रायल बेस बारीकसो आमी एक ताका हिंट दिवपा येयल्या इंटमेंट दिवपा येयल्या आनी हेजे फुडें गरज पडली जाल्यार आमी फुडली स्टेप जे आसा ते घेतले आयज आमी हेंच सांगपा येयल्या की आमकां 24 आवर्स भितर आमकां उदकाची पूर्ण वेवस्था करून दिवची टिपी उदक आमकां कोता येना आमकां पूर्ण पयलीं जशें उदक येतालें तशें फूल टायम आमकां उदक जाय जो पर्यंत तें उदक दिना तो पर्यंत हो मुवमेंट जो आसा तो चालूच आसतलो आनी येयन हितून जातीन लक्ष घालचें अशें आमचे सगळे गांवकऱ्यांचे वतीन आमी मागणी करता आमचे 2 बोरवेल आशिल्ल्यो तितूंतली एक बोरवेल कॉलेक्ट जाली सो एक बोरवेलांतल्यान सगळे एरिया विलियन आनी कुमारी हे पावनासतना थोडे पार्ट्स ऑफ दी म्हळ्यार थोड्या घरांक उदक पावना जालें सो आमी आतां तेजी रेमेडी म्हळ्यार आमची जायका नेटवर्क आसा तें टॅपिंग करीत न्ही जाल्यार तांकां कुमारी आनी हे विलियन आनी बोंडीमळ म्हणटा ते सगळे एरिया ते उदक पावतले प्लस बोरवेल कन्स्ट्रक्शनाक आमी ऑलरेडी लोकेशन बी फिक्स केल्लें आसा काल येवन आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान विदीन 2 days आमी ती बोरवेल कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करतली उदक केन्ना मेळटलें तांकां हांवें एश्योरन्स दिला बाय मंडे बाय दीस एंड ऑफ दीस वीक ते म्हाजे बोरवेल प्लस जायका नेटवर्काचे दोनी कामां रेडी करून दिता प्लस इन मीन टायम म्हजे टँकरान सप्लाय उदक चालूच आसा
तुयेच्या भलायकी केंद्राचे काम पुराय डिसेंबर 2022 मेरेन हे हॉस्पिटल सुरू करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फाटल्या अधिवेशनात दिल्ले. मात आता दुसरे अधिवेशन आयले तरी हे हॉस्पिटल कित्याक सुरू जायना असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी केलो. येदे व्हडले हॉस्पिटल बांदून ताचो फायदो तुयेच्या थळाव्यांक जायना जाल्यार ताचो उपयोग तरी कितें? देखून खंयच्या कारणाक लागून तुयेच्या ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जायना असो प्रश्न आमदारान परतून विधानसभा अधिवेशनात मांडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केली. तुमकां खबर आसतली गेल्या विधानसभेन जी हेच्या पयली विधानसभा जाल्ली तेन्ना आमच्या माननीय मुख्यमंत्रीन आमच्या आमदाराक प्रश्नाचें उत्तर दिताना सांगलेलें की ही जे 52 कोटीचे जे हॉस्पिटल जे 4-5 वर्सां जाल्ली लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जेन्ना CM आसलेले तेन्ना हे हॉस्पिटल स्टार्ट केल्ले तेणी म्हटल्यार अजून मेरेन त्याच परिस्थितीन आसा जशें ते तेन्ना आसलेले ते. सो त्या प्रश्नाक उत्तर दिताना की केन्ना सुरवात जातली तेन्ना आमच्या माननीय मुख्यमंत्रीन सांगलेले 31 डिसेंबरा पयलीं 2022 31 डिसेंबरा पयलीं स्टार्ट करतलो म्हणून. आतां तो वरासूय काबार जाले. आतां ही आनी एक विधानसभा येयली तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदाराक की परत एकदां तेणी प्रश्न करपाचो मुख्यमंत्रीक की बाबा कित्याक लागून हे उरले. जर उरले जाल्यार तेजें टेंडरींग जर उरलां ते खंय प्रोसेस पावला. टेंडर काडल्यात काय काडूंक ना काय ते अशेंच पडींग आसतले. कित्याक जाणां आमी डेव्हलपमेंटाच्या जाग्यार न्हू नांवान न्हू हांगासर खुबशे जागे घेतलेले आसा खुबशे प्रोजेक्ट येयल्लेले आसा म्हटल्यार ते प्रोजेक्ट केन्नाच सुरवात जावंक ना ही तेंची वैशिश्ट्य कशें. कित्याक जाणां हे जर प्रोजेक्ट जर सुरवात जायना तेजो जर फायदो जर आमच्या गांवकारांक नाजाल्यार गांवांतल्या लोकांक नाजाल्यार पेडणे तालुकाक जर जायना जाल्यार तेजो डेव्हलपमेंट करून तो कितें अर्थ उरना. कालच्या सेव म्हादेव सभेची जाप विरोधकांक अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा मेळटली अशें म्हणीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सभेविशीं उलोवप टाळ्ळें. अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा अर्धा दिसाचें चर्चा सत्र फकत म्हादेवचेर जावपाचें आसा त्या वेळार हांव उलोवप करतलो अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार कळयलें. हांव उलयतलो मरे परवा विधानसभेत उलयतलो म्हादेवच्या विशयाचेर हांव विधानसभेत उलोवपाचो आसा. बरें अर्द्या दिसाचे डिस्कशन पूण ते 15 डेज म्हटल्यार 15 डेजांनी बाराबर सगळ्यांनी विधानसभेन सांगता मरे. पणजेच्या अटल सेतूचेर पर्यटक केन्ना केन्ना जाय तशी मनमानी करतना दिश्टी पडटा. कर्नाटकांत नोंदणी आशिल्ल्या ह्या टॅक्सी गाडयेंतल्यान पर्यटक मस्ती करतना दिश्टी पडले. चलते गाडयेच्या जनेलांतल्यान आपले अर्दे तरी आंग भायर काडून धुमशाणां घालतना व्हायरल व्हिडिओंतल्यान हे चित्र दिश्टी पडले. जिणेपेक्षा सेल्फी काडप हे म्हत्वाचें आसा काय कितें असो प्रश्न हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत मुखार येता. खुबशा धुमशाणां घालपी पर्यटकां खातीर गोंयचें नांव पिड्ड्यार जायत आसा. करपाचे खूब ट्रेंड सध्या चालू आसा. खुबशे लोक रील्स करपाक मग्न असतात पूण ह्या रील्स करपाच्या बोवाळान आपले जीव वगडोवपाक सुद्दां ते फाटीं फुडें पळयना अशें ह्या चित्रांतल्यान दिश्टी पडटा. अटल सेतूचेरची व्हडली घडणूक कर्नाटकांत नोंदणी आशिल्ली ही कार पर्यटकांची आशिल्ली. हे रील्स किंवा सेल्फी काडपाक अशें धुमशाण घालतना अटल सेतूचेर दिश्टी पडले. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था दिसान दीस पेड्ड्यार जायत चल्ला आनी ते नियंत्रणांत हाडपाक सरकार अपयशी थारला अशें हळदणचो आमदार कार्लूस हाणें म्हटलां. गोंय हें आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ. चार्टर विमानांनी येवपी पर्यटकांचो आंकडो आतां उणो जावन कमी दर्जाचे पर्यटक येवपाचें प्रमाण गोंयांत वाडलां. हाचो थेट परिणाम सरकार मेळपी येणावळीचेर जाता असो हुस्को तांणी उक्तायल्लो आसा. राज्यपालाच्या अभिभाशणांत हे मुद्दे अधोरेखीत केल्ले ना अशें कार्लोसान म्हटलां. Now Sonali Phogat case created national headlines. We also have the drugs related matters where we have Hyderabad police coming to Goa. It is completely shameful. Though I can tell you one thing, that I know that our Director General of Police, Mr. Jaspal Singh and Omveer Singh are good officers, but down the line, if the system does not work, they cannot handle the situation. I think something has to be done and we need to attend to these situations. The Honorable Chief Minister recently spoke about a waste management scam, and I wrote to the Honorable Chief Secretary that he spoke about that he has seen that people have pilfered funds which are for the waste management, and I have called upon Chief Secretary to have an FIR registered, book these people, arrest them, name them and shame them, because we don't want another Labour Gate scam
like how there were BJP functionaries who were involved collecting money as laborers, and including one ZP member of Bardes Taluka. We are a state which welcomes tourists. After mining, next is tourism. But the kind of tourists which are coming, this riff-raff we don't want. They are cooking on the roads. They drive in any manner which they desire. They hang out of vehicles. They do stunt on vehicles. Even today there was a photograph showing on Atal Set, on our Zuari Bridge, how they were coming out and sticking out, hanging out of a taxi. We don't want this kind of tourists. We had quality tourists, and Goa was known all over as international destination with tourists coming in chartered flights. Today they are coming in treks and tempos, and they don't even contribute to our economy. I think we need a complete overhaul of the system, and I think the government and the governor should have taken care to address this situation. उत्तरेकडल्यान व्हांवपी शीतळ वाऱ्याक लागून देशात तशेंच गोंयांत लेगीत थंडेचे ल्हार पसरला. फाटल्या 3-4 दिसां सावन तापमान 20 अंशाच्या सकयल आसा. फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार परत एक फावट 2023 वर्सांत पावल दवरतना जानेवारी म्हयन्यानूच थंडेचें वातावरण निर्माण जाल्लेलें जे दिसून येता. फाटले 3-4 दीस पुराय गोंयांत सकाळी धुकें पडटा. धुक्याक लागून सोमारात चोडण रायबंदर फेरी सेवा लेगीत कांय वरां खातीर बंद दवरची पडली. तशेंच वाहनां चलोवप्यांक लेगीत आडमेळी आयली. सकाळी 9 मेरेन पुराय पणजे शार धुक्यान भरिल्लें. फुडल्या 48 वरांत ही थंडी अणभवपाक मेळटली अशें हवामान विभागाचें म्हणणें आसा. बुधवारा 19 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. 7th या 8th को IMD ने फोरकास्ट दिया था कि गोवा के ऊपर फ्रॉम अराउंड 10th मिनिमम टेम्परेचर में ड्रॉप आने वाला है, एंड फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स जो मिनिमम टेम्परेचर है गोवा के ऊपर पर्टिकुलरली पणजी के ऊपर का अगर हम डेटा देखेंगे तो नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री तक गिरना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, और वो ट्रेंड अभी तक रहा है. अभी तक मिनिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल वैल्यू से कम ही रहा है. इस सीज़न में अगर हम इस पर्टिकुलर विंटर सीजन को 2022 के नहीं तो 21 के नहीं तो इवन 20 से भी कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कंपैरेटिवली दिस हैज़ बीन colder. This January has been colder compared to the previous 2-3 months. एक नदर घालूया फाटल्या 4 वर्सां जानेवारी म्हयन्यांत पणजे शारांतल्या तापमानाचेर. फाटल्या 4 वर्सां जानेवारी म्हयन्यांत पणजे शारांतलें तापमान 2019 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत 19.1 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें. 2022 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत 21.2 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें. 2021 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत 22.6 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें. 2022 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें. 2023 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत आतां मेरेन उण्यांत उणें 18.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 2023 जानेवारी म्हयन्यांत फाटल्या 4 दिसांत पणजे शारांतले उण्यांत उणें तापमानाची नोंद. 14 जानेवारी 2023 18.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 15 जानेवारी 2023 18.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 16 जानेवारी 2023 18.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 17 जानेवारी 2023 19.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 19 जानेवारी 2023 18 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. राज्यांत थंडी वाडिल्ल्यान ग्रामीण वाठारांत लेगीत कडकड्याचें शीं अणभवपाक मेळटा. शीं पयस करपा खातीर ग्रामीण लोक उज्याच्या दोग्याचो आदार घेतना दिसून येतात. सकाळी 9 ते 10 वरां मेरेन धुकें दाट पसरिल्लें पळोवपाक मेळटा. पूण काल सावन जें धुकें आसा ताका रेडिएशन धुकें म्हणटात. गोंयांत कांय वाठारांत फुडले 2-3 दीस मेरेन धुकें आसतलें अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. अभी हम गोवा के बारे में बोलेंगे तो इट इज़ ट्रू दैट फॉर द पास्ट 2 days फॉग इज़ एक्सपीरियंस्ड ओवर पणजी. लेकिन उससे पहले भी अगर हम कुछ दूसरी स्टेशन देखें जैसे कि मरमगांव देखें नहीं तो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ गोवा देखें, वहाँ पे सब फॉग का रिपोर्टिंग हो रहा था. इट इज़ ओनली दैट इन पणजी फॉर द पास्ट 2 days देयर इज़ फॉग एक्सपीरियंस. और उसका अगर हम बेसिक रीज़न देखेंगे तो जो मिनिमम टेम्परेचर जैसे हम बोल रहे हैं नॉर्मल से कम रहा है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है गोवा के ऊपर पर्टिकुलरली और पणजी के ऊपर वो अपने नॉर्मल वैल्यू से कुछ 15 से 20% तक ज़्यादा है. तो ये सब देखते हुए अगर आप IMD के फोरकास्ट को फॉलो करते हैं तो देखा भी होगा कि IMD हैज़ बीन इश्यूइंग possibility of fog over Panaji and isolated parts over Goa for the past 1 week itself. उषा जरावकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आता रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.